तुझे विचार स्थिर ना 2022 तुवें अलायन्स केले ना त्याच्यानंतर परत लोकसभा जाली 2024 तेन्नाय तुवें अलायन्स केले ना स्वतः तू लोकसभेच्या इलेक्शनाक नॉर्थ गोंयांत तू रावलो झडपी इलेक्शन जाले झडपी इलेक्शनाक तुजी आयडियोलॉजी तुवें थोडी ते एक पावल फुडें कित्याक मारले ना ते कॉम्प्रोमाइज कित्याक केले ना आणि आयज तू 27 जावपी अलायन्साचे आयज तू उलयता ज्या टायमार बिरेश बाबडो थंय उपाशी आसा एक गोंयचो तरणाटो बहुजन समाजाचो भंडारी समाजाचो आमचो तरणाटो आयज गोंयचो आमदार उपासमार करता थंय गोंया खातीर 39A खातीर हे कॅन्सल जावची गोंयची जमीन गोंयचे दोंगर गोंयची शेतां राखची म्हण एक तरणाटो हे सगळ्या गोंयच्या तरणाट्यांक उलो मारता आणि तू उलो मारता अलायन्साक तुका सत्ता जाय गोंय सारवार करपाक इलेक्शन एक माध्यम असता पण आयज विषय आसा कितें आणि तू विषय सोडून खंय पावता विषय सोडून तू काँग्रेस पार्टी काँग्रेसचो अध्यक्ष तो एजंट जाला कोण कोणाचो एजंट वेळ येयल्या उपरांत सगळे उक्ताडार हाडटले आमी खंयच्या एजंटाक कितले पैसे येले कितले डोनेशन येले सगळे आंकड्या सकट सगळे हांगा मांडटले काँग्रेस पार्टीचेर आरोप करता आसतना 10 फावटी चिंतचे पडटले सगळो विचार करता करून नंतरूच दुसऱ्याचेर आरोप करपाक जाय आमी जेन्ना आयज हांगा पत्रकार परिशदेच्या माध्यमांतल्यान काँग्रेस पार्टी आणि काँग्रेसचो अध्यक्ष आयज अमित पाटकार आसा फाल्यां बिरेन शिरोडकार जावंक शकता सावळ्यो डिसिल्वा जावंक शकता हांव स्वता पार्टीचो अध्यक्ष जावंक शकता कोण पार्टीचो अध्यक्ष हेका महत्व ना ते कदेलीक महत्व आहा ते कदेलीक मान दिवपाक जाय आणि ते कदेलीक मान दिवपाचे काम हे दर पार्टीच्या अध्यक्षाचे जावन आसता तुझे असले खोटे आरोप आणि बेब जनावरांची भाषा सोसून घेवपाचे दीस काबार जाल्ले आसा फाटले फावटी सांगलेले तुकाराम हे संत तुकारामाची वाणी ही बरी असपाक जाय तुकारामाची हे विचार विजन हे समाजा खातीर असपाक जाय स्वता खातीर आसूंक जायना पण आमी आयज पळयता स्वता खातीर हे सगळे जाता स्वता खातीर खंय तरी ह्या लिडराचेर आरोप करा त्या लिडराचेर आरोप करा आपुणूच तुमच्या कॅमेराच्या माध्यमांतल्यान सांगतालो ऑपोजिशन बिपोजिशन काय ना म्हणटी होच तुकाराम परब ऑपोजिशन बिपोजिशन काय ना सगळे ऑपोजिशनाक विकून खाल्ले न्ही आणि एकाच इलेक्शन अलायन्स जाय कोणाचे सगळ्यांचे सेटिंग आहा म्हणटा तो सगळ्यांचे सेटिंग आहा ऑपोजिशन बिपोजिशन काय ना एके वाटेन अलायन्स जाय म्हणटा दुसऱ्या वाटेन तुमचा ऑपोजिशन काय ना सगळे सेटिंग अध्यक्षाचेर आमच्या तू आरोप लायता तो बीजेपीचो एजंट म्हणून आमच्या नॅशनल लीडर जे गोंयचे प्रभारी आसा तेका तू आनी कितें तरी म्हणटा जे परतून हांगा म्हणपाचें म्हाका ना सो ही सभ्यता गोंय हे संस्कृती सभ्यता बरी भाशा बरे विचार बरो समाज हे घडोवपा खातीर आमचे गोंय हे आमकां जाणट्यांनी आमकां शिकयलां असली भाशा पब्लीक प्लॅटफॉर्माचेर आनी खास करून कॅमेरा मुखार उलोवप हे दाखोवन दिता तुजो लेवल खंय पावल्लो आसा एक लीडर कसो आसचो हे आपणाच्या स्वभावान आपणाचे वाणींतल्यान आपणाच्या भाशेंतल्यान आपणाच्या विचारांतल्यान लोकां मुखार मांडपाक जाय आमी 39A चे आंदोलन आयज गोंयांत जे चालू आसा तेका आमच्या सगळ्या लिडरांनी सगळ्या वावुरप्यांनी आमचे सगळे फ्रंटल ऑर्गनायझेशनान पुराय तेंको दिल्लो आसा कित्याक हे 39A गोंया खातीर घातक जावन आसा हे विशारी जावन आसा गोंयची जमीन तितलीच आसा ती वाडपाची ना गोंयची जमीन काबार जाली जाल्यार ती परत आमी तयार करूंक शकना त्याच खातीर हे 39A हे कलम जे आसा ते रद्द जावपाकूच जाय हेचेर आमचे सगळे लीडर ठाम आसा
त्याचबरोबर आम्ही देवाकडे प्रार्थना करता की विरेश बोरकाराक गोयचो तरणाटो बहुजन समाजाचो आमदार तेका देवान बरी बुद्ध आणि बरी शक्त दिव. या सरकाराक जेंका अहंकार घुमेंड जाल्ली आसा, सत्तेचो माज चडलेलो आसा, तेंकाय बरी बुद्ध दिव. हे जाता तितल्या बेगीन हेचेर सुटावो करून तेंच्यांनी हे 39A कलम रद्द करचे ही आम्ही काँग्रेस पार्टीच्या वतीन मागणी करता. काँग्रेस पार्टी ही लोकशाहीक मानपी आणि काँग्रेस पार्टीची अलायन्स करपा संबंधी इलेक्शना संबंधी एक प्रोसेस आसा, एक पद्धत आसा. ती पद्धत आम्ही फॉलो करता. कोण तुकाराम सांगतलो म्हणून आम्ही आयकचे ना. आमची पद्धत आसा, आमचे ब्लॉक आसा, आमचे डिस्ट्रिक्ट आसा, आमची PCC एक्झिक्युटिव्ह कमिटी आसा, आमचे अध्यक्ष आसा, आमचे CLP आसा आणि आमचे इन्चार्ज आसा आणि इन्चार्जा उपरांत आमचे हायकमांड आसा. हो सगळो प्रोसेस ही भासाभास जावपाक जाय. हे अलायन्स खंय तरी रस्त्यार जावंक शकना. हे अलायन्स रस्त्यार मनीसूच रस्त्यार अलायन्स करूंक शकता. जे रस्त्यार आसा तेच रस्त्यार अलायन्स करूंक शकता. अलायन्स एका पद्धत आसा, ती पद्धत पाळपी काँग्रेस पार्टी. गोंयकारांक जे जाय ते जातले. गोंयकारांक अलायन्स जाय, काँग्रेस पार्टी अलायन्स करतली. पूण एकटो कोण तरी रस्त्यार उलयता म्हणून अलायन्स जावचें ना. आमी अलायन्स करतले लोकां बरोबर, आमी अलायन्स करतले गोंया खातीर, आमी अलायन्स करतले गोंयची संस्कृती, गोंयची जमीन, गोंयचो फुडार आणि गोंयच्या युवकां खातीर, गोंयचे फुडले पिळगे खातीर. एक 5 दीस पयलो एक आमचे सिव्हिल सोसायटी तशेंच NGOs एक्टिविस्ट एक उल्लो मारलो सगळे गोंयकारांक जे आमचो सात आंध्रेचो आमदार गिरीश बोरकार तशेंच तेजेर एक अटॅक जालो. जे कशे पद्दतीन ताका सेकंड फ्लोरारसून सकयल हाडलो हेचेर विरोध करून एक उलो जालो. तशेंच 39A हाचेर हो स्क्रॅप करपाक आमचे बाब अमरनाथ पणजेकरान सगळे सांगलां जे हो जालो जे प्रोटेस्ट बट इट लूक लायक अ पॉलिटिकल सगळे पॉलिटिकल पार्टीज सगळे आशिल्ले पूण तांगाच इट वॉज ऑल डायवर्टेड. एकूच मुद्दो उलयताले ते अलायन्साचेर. हांव नको हो जो तुकाराम परब जे आज आमकां एक्यूज करता जे आमचे प्रेसिडेंटाक हो BJP काल आजोच कार्यकर्ता विश्वेश नायकाक तेजे तोंडाक धरून कितें केलें तें पळयात. हाचेर गमता की हो CMाक अटॅक करूंक दिना. हाचेर काल सामकें सिद्ध जाला की हो B टीम हो BJP आनी हो CMाचो हो सगळे. आतां पयलो आसतले आमी 24 आमचो बाब अमरनाथ सांगला जे 22 एडे एक हांव नको अलायन्स करपाक 22 कित्याक करूंक ना. 24 लोकसभाक आमचे कॅप्टन विर्यादो जे आज बरें काम करता तेजेर अटॅक करूंक लागलो. आतां सगळे आमचे कार्यकर्ता हेचेर प्रेसिडेंट हो अटॅक करीत जे हांव नको तुकाराम परब कित्याक लागून अलायन्स करूंक सोदता तो. हेचे जे ZP इलेक्शनान तुमी पयला आसतले आनी जे वेळ्ळे थंय नुवे कोलवा बाणाले कॅन्डिडेट्स घातले. पूण पयला आसतले एक नॅरेटिव्ह बिल्ड केल्लो की एक आनी एक पार्टी की आमी हे अलायन्साचेर जिखला म्हण तशें ना. वी हॅव शोन दॅम एट ZP इलेक्शन्स खंयचे आनी हे जे एक कोलवाचे सीट बिकॉज ऑफ आजी वी हॅव लॉस्ट हाचेर सिद्ध जाता की आमकां जाय थंय ते कॅन्डिडेट घातल्या उडोवपाक ओन्ली टू स्प्लीट काँग्रेस वोट्स. आनी हो मनीस जे फ्यू इयर्स बॅक एक IDC एक तमाशा केल्लो IDC कोंकोली तो एक बरो तमाशा केलो आनी एक इलिगल हाऊसीस एलॉंग सायड ऑफ कॅनल म्हूण थंय केलो. तोय प्रोटेस्ट तशें केले. हांव नको मागीर कितें घेयले ते तो बंद जालो. मागीर तेमी सांज सुजे ते आर्यल वीच फॉल्स इनटू वेली कॉन्स्टिट्युएन्सी थंय आयले स्क्रॅप यार्ड बंद करपाचे. थंय आवाज केलो थंय गायब जाले. तशेंच मागीर दिगारपाली आयले. थिंगा एक पेट्रोल पंप येतालो
तिंगा व्हडलो आवाज केलो बंद करतले कशेंच दिवचे ना आयज तो पेट्रोल पंप चालू जालो हेच करून हांव नको हे आरजी इज ओनली काम टू डिवायड वोट्स ऑफ द काँग्रेस पार्टी आणि म्हाका दिसता वी कॅन ट्रस्ट दीस तुकाराम परब आमचे हो जे सांगता ते पार्टीन प्रेसिडेंट चेंज करचो म्हणून आमकांय दिसता पण आमकां उलोवंक नाका ते ताजो प्रेसिडेंट विरेशाक करचो म्हणून आमकांय दिसता जायते जाणांक हाजेर तांचे कार्यकर्त्यांक दिसता हो प्रेसिडेंट चेंज हो कित्याक वन ऑफ द मोस्ट एरेगंट प्रेसिडेंट आनी आमच्या बाबान सांगलां अमरनाथान कशे भाशेन कितें चल्लां तें इतलें सांगून हांव तुजी उतरां सोंपयता आनी देव बरें करूं. अमरनाथ तुमचेच आमदार त्यांचे वांगडा असता इतले म्हणून करून तुमचे आमदार ते कंडेम करिनात हेचेर आयज तुमकां प्रेस घेवच पडली पूण तुमचे आमदार तुमचे वटच्यान ना ना आमदारांक सांगला की पार्टीच्या अध्यक्षान म्हटला सो पार्टी ते कितें आहा ते उत्तर दितले आनी पार्टी आमी येयल्या ना आमी 4 दिसांनी येवंक ना सो युरी आलेमाव हो आमचो आमदार जेन्ना पार्टीचेर कोणी कितें उलयतलो तेन्ना युरी आलेमाव पार्टीक सपोर्ट करतलो पूण एक प्रेस कॉन्फरन्स पयलींच लायन अप जाल्ले सो युरीन तुमकां सांगला की प्रेसिडेंटाक कितें म्हटलां सो पार्टी ताका रिप्लाय करतली आनी करूंक जाय सो आमी रिप्लाय केला. ह्यान फुडें एज अ पार्टी म्हणून तुमी युरीक सांगतले की ताका समजय म्हणून की तुमचे प्रेसिडेंट ताका समोवपाक आमच्यो युरी सगळं न्हू ताका चिटकणी दी म्हणून